बापाचे आनी पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचें उतर आमकां लुकाचो वांजेल 15वा अध्याय 3 ते 7 वाक्यां. लूक चॅप्टर 15 वर्सेस 3 to 7. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगता जेवखी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां येवपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपल्या असलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एकलो सुकोवन वसत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यान सोडून सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्याक तो मेळसर सोदून वचचो ना. तो मेळटस संतोशान ताका आपल्या खांदार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे सांगता संतोश पावा, कित्याक म्हजो सुकोवन गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता पाश्चातापाची गरजांतल्या 99 नित्यवंता प्रास पाश्चाताप बगोवन जिनी बदलतल्या पातक्याचेर सर्गी चड संतोश जातलो. सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्याची वापर. आनी आज प्रत्येक जाण जेजूच्या पवित्र काळजाची परबी आमी आचरण करता. आयच्या दिसा जेजूचो काळीज कितें गे म्हणून हांगा सांगता. ताजें कितलें काळीज मोगाळ आनी मोवाळ गे म्हणून. एक सुकोवन गेल्लो देवातान पयस गेल्ल्या बकऱ्याक सोदून येवचो देव म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. आमच्या जिवितांत आमी एकली पळयल्यार एका टायमार आमी देवतान पयस गेल्ल्या, देवात आमी सांडून गेल्ल्या, आमच्या जिवितांत आमचें तें कर नासल्या. पूण देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताच्या पुता मारिफांत आमकां ताचे जशें हाडलें आनी आमकां त्या पंगडांत दवरलें. दुसऱ्या शेलये सांगता तें पंगड जावंक पुरो आमचे कुटाम, आमचे सेसांबार, आमचे वाडो, आमचे फिरगस आंतो आनी फाटी हाडून दवरले. जायत्यो आमी सुकोवन गेल्ल्यो शेळयो, सुकोवन गेल्ले बकरे फाटीन ताच्या हिंडांत ताणें आमकां हाडलां, पवित्र सभेंत हाडलां. जायतीं जाणां पवित्र सभेंतल्यान भायर गेल्लीं, जायतीं जाणां फाटीं येतात. तांच्या ज्या दुसऱ्या पंगडान येतना कळटा तांकां थंय कितें आसा, कालें आसा, कितें आसा, तशें की आमची पयस सभा कितल्याकी बरी आसा म्हणून देवान फाटीं हाडचें तें. देखून आज आमी समजून कान घेवया मोगाच्या बाबा आनी भयणी. जेजूच्या पवित्र काळजाक हो म्हयनो समर्पण करून दिल्लो आनी आज ताची परब आचरण करता आसतना देवाची काकुळटांनी कृपा कितली मेळटा. जेजूचे कडबळ जेन्ना त्या सिपायान उक्ते केल्ल्या वेळार ताचे तान वाडलें उदक आनी रगत ती जावन आसा काकुळ तिची झर ताच्या काळजांत वाडली. ताची बाली वचून काळजाक पापशिलें आनी काळजांत निमाणें उरलेलें कितें आसा पळय तें उदक आनी रगत तें सयत म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर वाडलें. ती जावन आसा जेजूची काकुळटांनी करपा. तें जावन आसा ताचें पवित्र काळीज. आज संवसारार आमी पळयता जेजूच्या पवित्र काळजाक मस्त भक्तीपण चलता शुक्राराचे. जायत्यो पवित्र काळजाक समर्पण केल्ल्यो फिरगोज्यो आसात आमच्या दियेसीसींनी. आज पवित्र काळजाक आमी मान करतना गौरव दीत आसतना आमकांय एक ल्हानशें एक तेरस शिकलो उडास आसतलो. आमचीय काळीज जेजूच्या काळजा बरी जावं दी म्हणून आज आमी मागया. आमच्या काळजांत ती परिवर्तन येवं दी. आमचे ते असलेल्या काळजांत असली ती कुसडाय जावंक पुरो तो राग, मोसोरू, हगे, जिद्द, स्वार्थ, मानाबे, तंड, पॉजडेपण, बेबदेपण हे सगळे आमी भायर काडया आनी आमचे काळीज जेजूक दिया. जेजून रावचें आमच्या काळजांत मात्र. कित्याक हाडनातलो जागो म्हळ्यार एक काळीज मात्र. आनी देखून आमच्या काळजांत जेजू वस्ती करूं दी. आनी आमच्या कडेंत हाडनातलो आनी एक जागो आसा म्हळ्यार आमची जीब, ती पवित्र आत्म्याक आमी दिवया. आपोस्तालांचेर देंवन आयिल्ले ते उज्याच्यो जिबो उज्याच्यो जिबो त्यो आमच्यो जिबो पवित्र जावं दीत. आमच्यो जिबांनी उलयतना हेरांक किणतना इल्लीशी सत्राय करया. हेरां विशयी खबरो उलयतना इल्ली सत्राय करया. हे 2 विश्व. एक आमची मतींत सर्वेस्पर देव वस्ती करता शब्दा रुपार. एक आमची काळीज जेजू मोगा रुपार वस्ती करता. एक आमची जीब ती पवित्र आत्म्याक आमी दिवंक जाय. आनी हे 3 विश्व आमी शाबितान राखल्यार खंडीत देवाच्या सांगत आमी जिवंक जाता. आमच्या जिवितांत जायते बदलाव येता.
खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणलें समजूनय मेळटा. आनी खंडीच आमचें जिवीत जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी समर्पण कर दिवया. आज आयचे दुसरे वसापी थंय रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत थोडी संगती आमकां तो सांगता. पूण पातकी आमी आसल्या 8वें वाक्य सांगता, 5व्या अध्यायांत 8वें वाक्य, रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 8 सांगता. पूण आमी पातकी आसल्या तेदना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता म्हूण तेन्ना दाखोवन दिलें. कितलो आमचो मोग करता. देवान क्रिस्ताक धाडलें, पुताक एकल्याच पुताक धाडलें, आमचे नाश जावच्या खातीर न्हय, बगर आमकां जिवीत मेळचें म्हणून. आनी त्या क्रिस्ता मार्फत आमकां सासणीक जिवीत मेळ्ळें, आमकां देवाची वळख मेळ्ळी. देव कितें म्हणून सगळें सांगलें जेजून ह्या संवसाराक. तेदो अनुसार देव सगळ्यांक उगडप जावनातलो. थोड्या प्रवाद्यांक मात्र प्रवाद्यान सांगलेलो लोक आयकनातलो. पूण आतां क्रिस्त तसो तो पूत संवसाराक आयिल्लो आनी बापा विशयंत, बापाच्या मोगा विशयंत तो सांगता. आनी तो बापाचो मोग जावन आसलो आनी आमचो मोग करता तें ताणें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं तें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नित्यवंत जाल्या. तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतल्या. आमी ताचे दुस्मन आसतना आपल्या पुताच्या मरणा वरीफात देवान आमकां राज्य करून घेतल्यान जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्ता मार्फत ताचे तावन आनीकी चड विशेश तरान जोडतल्या. कितलीं बरीं उतरां सांबावल आमकां सांगता. जेजूचो मोग जेजूच्या काळजा विशयंत उल्लेख करता. ताचें काळीज कसलें, ताचो मोग कसलो, देवाचो मोग कसलो, हे सगळे विवरण दिता सांबावल आयच्या दुसऱ्या वचपान. तर आज विशेष तरान आमी जेजूच्या पवित्र काळजाक मान करता आसतना, फेस्ताचरण करता आसतना आमी सगळीं कुटुंबां जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण करून दिवया आनी जेजूच्या काळजांत आमी रावया. ताच्या सांगता रावचें और तें एक भाग म्हाका आनी तुका मोगाच्या भावान भयणी, तें भाग आमी होगडावन घेवचें नाका. बगार ताच्या सांगता रावया. आनी विशेषतान आज हो शुक्राराचो दीस, पवित्र काळजाचें भक्तीपण आदारचो दीस आनी आज ताची परबी आचरता आसतना आमची सगळीं कुटुंबां बचावूक जावं दीत. ताच्या पवित्र काळजांत आमी आसरो घेवया आनी खंडीत जावन ताचे थंय आसरो घेतली कोणूच निराश जायनात, फुटून पडनात. कित्याक तस्सो सर्वी जेजू क्रिस्त तांकां राखता आनी सांबाळटा. आमकां समेस्तांक तस्सो राखून दी आनी ताच्या काळजांत आमी सकट आसरो घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मेरे कृपेन बरलेले समती जे सांगता स्त्री आमतेर तूं सदैव आनी सदैव पॉळचो कशें जेजो भगवंती मरे देवाचे माय आमा आपी हांगा तेर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरें जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त तुमकां समेस्तांक मागता.